sacramenta, arada, arada, svadhi sacramenta, buktin mo na कळत्या कळसा करताव तुका नामा भक्ती मना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रस तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रस तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगाता शेतां तुजी कृपा लालेतां तुजो सांगाता शेतां तुजी कृपा लालेतां हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां आराधा आराधा स्वाधी sacramenta भक्ती मना करता तुका संसाराचो बुसवार्तो काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो संसाराचो बुसवार्तो काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पांकोसो तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां आराधा आराधा स्वाधी sacramenta आराधा 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 स्वाधी sacramenta भक्ती मना कळत्या कळसा करतां तुका नामा करतां तुका नामा Hallelujah, 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 hallelujah. Alleluia, 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 alleluia. मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या प्रशांत वेळा या येवकरिस्तांतल्या जिसू मुखार आमी आसाव सोमी कोरोसू या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आजर आसा.
आमी गायलेल्या गिताची उतरां मोती उडा सकाडलें जाल्यार परान जिवीत असो उंडो तूं आमकां मोगासो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालेत हांव हर एक दिसा भोगच्याक आमी अत्रेकत हांव वय मोगाळ भावां आनी भयणी ह्या जिविताच्या उंड्याक आत्रेगोन ह्या जिविताच्या उंड्या सांगता वो थोडो वेळ करसूंच्याक आमी हांगासर आयल्या सोमी तासो सांगात आमकां दिता आमचे सांगाता तो रावता आमचे लागीं तो उलयता तर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत त्या सोमयाचे हाजरपण ह्या घडी आमी बगुया मोगाळ भावान आनी भयणीनो कीर्तन 20 आनी 3 वाक्य 1 ते 3 म्हणटा सर्वेस्वर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सोरोवाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं म्हाका तो व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता एक बरो गवळी ताच्या शेळयांक तो सोरोवाक आपोवन व्हरता तांची जतन करता तांकां पियोंक दिता तांकां ग्रास दिता आनी अशें मोगा मैपसान ताच्या शेळयांची जतन करता त्याच परी मोगाळ भावां आनी भयणी आमचो श्रेश्ठ गवळी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा आनी जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 5 तो म्हणटा हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच ताण येवचो ना आमची आत्मीक ताण आनी भूक भागोवचो सोमी आमच्या मुखार आसा आमकां दिसपतें सोरोव दिवचो सोमी आमच्या मुखार आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच आजार आसा मोगाळ भावां आनी भयणी त्या देखून तूं सांपावलान पिलिपी घरां बरोवन बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 11 म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लोबदोन रावलो ना मनीस जालो ह्या संवसाराक आयलो देव आमचे सांगाता जालो खालतो जालो खावने तावन कुर्सा पर्यंत विधेय जालो आनी वस्तू जिवीत असो उंडो सर्गींत तावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां जिवीत दिवंक आमकां बसूंक आत्मीक सोरो आमकां दिवचे खातीर आनी तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाच्या भावां आनी भयणी तर त्या सोमयाचे आजारपण एक घडी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी बगुया मोगाचे न्हू जिवीत असो उंडो जिवीत दिवचो उंडो आमचे आत्मीक ताण भागोवचो उंडो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो गवळी तर त्या गवळ्याक आमी नमान करया आमी आराधन करया आमी स्तुती करया ताची महिमा आमी गाजोवया मोगाळ भावां आनी भयणी म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आमचो हर एकल्याचो मोग करता तसो सांगात आमकां दिता आनी त्या देखून परत आनी परत ह्या साक्रामेंतांत आजारपण आमकां दिता तर त्या सोमयाची स्तुती आमी गवया तुमची जबाब आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या सोमया आनी देवा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू आमच्या मेसरी आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू आमच्या जिवा आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू आमच्या मेसिया आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू आमच्या इष्टा आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू आमच्या बरवशा आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू आमच्या सर्वा आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू वाट सत आनी जिविता आमी तुका वंदिता जेजू जिव्या देवा जेजू सर्गा संवसाराच्या राया
आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू बऱ्या गोवळ्या, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू दुलोप सैर्या, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू खतनातलेले शेळये, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू आल्फा आणि ओमेगा, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू सर्गींच्या उंड्या, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू जिविताच्या उंड्या, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू संसाराच्या उजवाडा, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू जिविताचे झरी, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू दैविक वैजा, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू देव कुवारा, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू काकुलतेच्या दर्या, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू बक्षण्याच्या देवा, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू मनशाकुळाच्या थारोका, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. जेजू संसाराचे बाचावी, आम्ही तुका वंदिता जेजू चिविया देवा. मोगाल भवानी बहिणी, सर्ग आणि संसार तासो, सर्गा संसार असो रायतो, सर्गींत हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो जिवीत दिवचो उंडोतो. तर ह्या सोम्याक आराधन कन नमन कन आमी गव्या गीत बानु निन्न सिंहासನ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25, ಕಂತ ನಂಬರ್ 26. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥೇಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ.
ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ, ವಂದನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ, ಸ್ತುತಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Jesus, we praise you, Jesus, we praise you, Jesus. We adore you, Jesus. तुझा रक्तदान, तुझा मोले रक्तदान मकाबरे मगल गुण करे, अजमोले रक्तदान हमसे पक्का तू नितळ कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगल देवी मका बोल दी मका सुडखारी सुडवून दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या गयावर मी गुण सलाम समेस्त मला आणि समाल मगला येशू आराधन तुका, नमन तुका, वंदन तुका, जय जय तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus, we love you Jesus, we adore you Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. Ergam bapa ergam Jesus ergam pavitra. Hallelujah 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 hallelujah. Ergam bapa pavitra. Hallelujah 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 hallelujah. Praise Aragam Bapa Aragam Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. Praise you Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब आम्ही आचरण करता. जेजूची कूड आणि रगत ताने आमकां दिल्लें एक वर्तें श्रेष्ठ देणे. आज जेजू
या येवकरिस्ता मारी पात ताच्या कुडी रक्ता मारी पात आमकां हर एकल्याकी पोसता. आमचे थंय तो येता. आमचे आत्मीक खान, आमची आत्मीक गटाई तो जाता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तूं जुवांव सोवांजेल आदेसो वाक्या 50 आनी 7 जेजू म्हणटा, जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. वो सर्गार्थ हांव देवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या परी न्ही, ते मॉर्न पावले. जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो, इस्रायल परजा त्या बसयलेल्या गांवाक वेता आसतना आमकां कळीत आसा, त्या वाटेचेर बुकेल्ल्या वेळार, थानेल्ल्या वेळार, देवाक दूस जाल्ल्या वेळार देवान तांकां खावंक दिलें, मान्ना दिलें, खडपातावन उदक. पूण जे कोण तें खान तें उदक पियेलीं ती मरण पावलीं. पूण जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तो म्हजे थंय जियेता, हांव ताचे थंय जियेता, म्हजो जीव ताचे थंय वालता आनी तो ससनाक जियेतलो म्हणलें जेजू म्हणटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजून आमकां दिल्लें खान मान्ना न्ही. जेजून आमकां दिल्लें खान नास जाता तसलें खान न्ही. जेजून आमकां दिल्लें खान ताचेंच मांस आनी ताचेंच रगत. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ताचेंच मांस आनी रगत ताणें आमकां दिल्लें. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. आनी हें जिवीत जेजून आमकां दिलां. ताचेंत जिवीत आमचे संगी वांटून घेवन, ताचेंत मांस आमकां खावंक दिवन, ताचेंत रगत आमकां पियोंक दिवन ताणें आमकां ताचें जिवीत दिलां मोगाचें न्हू. त्या देखून हें जिवीत आमचें न्ही, हे जिवीत आमचे मात्र न्ही. ह्या जिवितांत जेजूचे मांस आसा, जेजूचे रगत वालता. आनी त्या देखून ह्या जिवितांत जेजू आसा. आनी ह्या जिवितांत सासनीक जीव आसा, सासनीक जीव आसा. आनी त्या देखून आमच्या जिवाक ह्या कुडी आनी रक्ताक, आमच्या कुडीच्या गटाई वा आमकां मोल मेळ्ळां त्या जेजूच्या कुडी वरवीं, जेजूच्या रक्ता वरवीं. आमचे थंय नवो जीव भरला. नव्या जिवान आमी भरल्या. एक नवो जीव आमचे भितर वालता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजूची कूड आनी रगत ताणें आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आनी तसो जेजू ह्या साक्रामेंतांत, ह्या जिविताच्या उंड्या रुपार तो खरोच आजार आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आनी ह्या जेजूत हांव वालता. तीच कृपा, तीच सकत आमकां हर एकल्याकी, आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जुवांव सोवांजेल अध्याय 4 जेजू आनी सामारियेची स्त्री तांचे मदें जाल्लें तें संभाशण आमकां कळीत आसा. तें परत उडासा घेना. पूण जुवांव सोवांजेल अध्याय 4 वाक्य 14 म्हणटा, हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचो ना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासनीक जिविताक उमाळून वालतलें. आतां जेजू आमचे भितर ताच्या कुडी रुपार, ताच्या रक्ता रुपार आमी सेवता आसतना आमचे थंय भितर येताना ताचो जीव आमचे थंय एक जाता. नव्यो झरी गजगतीत आमचे भितर वालतात आनी नवो जीव आमचे भितर वालता. आनी त्या देखून त्या सामारियेच्या स्त्रियेन जेजून इतलें म्हणटाना जेजू लागीं म्हणाली, सैबा दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना. सैबा दी म्हाका. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हर एक पटी आमी जेजूच्या कुडी रक्ताक ताणे जाय, जेजूच्या कुडी रक्ताक बुके जाय, जेजूक त्या कुमगारांत घेवंक मोगाचें न्हू आमी फुडें सरा जाय. कितले अवकाश मेळटात तितले आमी उपेग करूंक जाय. कित्याक जेजूचे मांस, जेजूचे रगत आमी घेवचें. जेजू आमचे थंय येता, जेजूचो जीव आमचे थंय वालता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून जेजू म्हणटा जुवांव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1,
हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो मुजेंच मांस. त्या देखून आमकां जिवीत दिवचें खान जेजूचें कूड आनी रगत, जेजूचें मांस आनी रगत, आनी हें आमकां येवकरिस्त मारिपात मेळटा. येवकरिस्त मारिपात आमची आत्मीक घटाय जाता मोगाच्यानो. त्या देखून आमकां मिसाचें बलिदान, येवकरिस्ताचें बलिदान श्रेश्ठ बलिदान मोगाच्यानो. त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो याजक ताचे दोनी हात त्या उंड्याचेर वायनाचेर पात लायतना आनी आशिर्वादाचे मागणे म्हणटाना वा कॉन्सेक्राराचे मागणे म्हणटाना तो उंडो आसले जेजूचे मांस जाता आनी तो वायन आसले जेजूचे रगत जावन बदलता मोगाचेनो. आमकां कितल्या जाणांक ओ मिस्तेर आमी पाती येता मोगाचेनो. वा आमी कुमगाराक वेचे मुखार तो उंडो खावंक वा तें रगत वा वायन पिवंक वा तो बकरे कुडको वा केवळ तो उंडो मात खाण घेवंक आमी मुखार वयचे वा नीज जावन वो जिवीत दिवचो उंडो हे जेजूचे मांस हे जेजूचे रगत म्हणलें आमकां पातयेनी आसा गी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हे आमी पातये जाय. हो आमचो मिस्तेर हें व्हडलें आजाप येवकरिस्ता वेळार जावचें. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार उंडो आसले जेजूचें मांस जावन बदलचें, वायन आसले जेजूचें रगत जावन बदलचें आनी आमी जेजूच्या त्या कुडी रगतांत वांटेली जावचें. मोगाल भावन आनी भयणीनो, केदें व्हरतें आजाप, केदें व्हरतें भाग म्हजें आनी तुमचें, आमचें हर एकल्याचें त्या जेजूक घेवचें मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या येवकरिस्तांतय आमची पातयेनी, येवकरिस्तांतल्या जे जेजू थंय त्या कुडी रगतांतय आमचे पातयेनी आमचो भावार्थ थीर करीचे मोगाचें न्हू, दृढ करीचें, हें गरजेचें. 13व्या शतमानांत तो एक याजक हर एक फावटी मीस पेटयतना ओर्द मेळ्ळो. हर एक फावटी तो याजक दुबावतलो गे. आतांत तो उंडो खाण घेतना, तो वायन खाण घेतना ताणें हर एक फावटी मीस पेटयतना दुबाव वो हांवें आतां घेवचो उंडो हें जेजूचें मांस गी, हांवें आतां धरची ही खाल्स जेजूचें रगत गी. आनी एक दीस तो मीस पेटयतना तो उंडो ताणें उबारलेलो ताच्या हातांत मांस जावन बदलता, रगत वाळोवंक सुरू जाता मोगाचें न्हू. आनी आजुनी 13व्या शतमानांत जाल्लें, आज आमी 21st सेंच्युरींत आसा, आजुनी वो मांसा कुडको आसा, हे रगताचे थेंबे प्रिजर्व केल्यात मोगाचें न्हू, जगसायन सांबाळून दवरल्यात. आनी जायत्या विज्ञानीन हाचे वयर संशोधन चलोवन वर्दी दिल्लें इंटरनेटार गेल्यार आमकां मेळटा. थंयसर आसा मोगाचें न्ही हें सत. आनी तांणी सगळ्यांनी पासारलां हें जेजूचें मांस 2000 वर्सां आदीं जियेल्ल्या त्या व्यक्तीचें मांस, ताच्या काळजाक लागसर तो कुडको आनी तें रगत ताचें जेजूचें म्हणलें हें संशोधना मारिपात तांणी कळयलां, प्रूव केलां मोगाचें न्हू. त्या देखून हर एक फावटी आमी घेवचो तो उंडो जेजूचें मांस, जेजूचें रगत मोगाचें न्हू. ही पातयेनी आमकां आसा जाय. आनी तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचें न्हू. आमी नीट बसया. ह्या जेजूच्या कुडी रगतांतय आमची पातयेनी आमचो भावार्थ आमी घट करया मोगाचें न्हू. त्या समार्याच्या स्त्रियेन जेजूक म्हळें, सैबा दी म्हाका तें उदक, म्हजी तान बगोवचें उदक दी. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी मागोवंक जाय, आज हांवें आनी तुवें मागोवंक जाय म्हजो भावार्थ थीर करूंक रोबोवंक ते जिवीताच्या उंड्याचेर. आनी आमी मागोवंक जाय तो जिवीत दिवचो उंडो, तें जिवीत दिवचें रगत सोम्या दी म्हाका. हर एका येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार तो जिवीत दिवचो उंडो, तें जिवीत दिवचें रगत म्हाका दी सोम्या, म्हजें तें वाळोवन दी म्हूण आमी मागोवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून आमचो देव व्हरतो देव मोगाचें न्हू, बळवंत देव, सत्यवंत देव, ताचें जिवीत आमचे संगी वांटून घेवचो देव मोगाचें न्हू. खंय पयसर लिपोवन रावचो देव न्ही, पर्वतांनी रानांनी आसो देव न्ही. बगार आमचो देव इम्मानुएल आमच्या सांगाता. ताच्यात मासान रगतान दिसपरते आमकां पोसो आमचो देव. ताचेंत मास रगत दिवन पोसो जिविताचो उंडो आमचो देव. मोगाल भावा आनी भयणी, त्या देखून आमची पातयेनी आमी रोबोवया, आमचो भावार्थ आमी थीर करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या जेजूचेर
त्या जेजूचेर आमी बाबार्थ रोंबोवया. तसो जेजू जिवीत असो उंडो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोसो आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. तेगून त्या येवक्रिस्तीक बलिदाना वेळार जाल्लीं आज जापां 1-2 न्ही हजारो फाटल्यान येवक्रिस्ताची आज जापां घडल्यान मोगाचे न्हू. त्या जेजूच्या कुडी रक्ता मारिपाक आज जापा वयर आज जापां घडल्यान घडोवन उंतासात मोगाचे न्हू. कित्याक तो जीव उंडो जिवी दिवचो उंडो मोगाचे न्हू. जेजूचे मांस आनी रगत. तर ह्या देवाक ह्या सुमयाक आमी आराधन करया, आमी स्तुती करया मोगाचे न्हू, नमान करया. आनी आमी गावया गीत ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 63 ಕಂದ ನಂಬರ್ 100. उबे रावया आमी सुमेस्ता, ताळयो पेटोवन त्या सुमयाक आमी आराधन करया, नमन करया मोगाच्यान. तो जिवीत असो उंडो, ताचे मांस आनी रगत आमकां दिवचो, आमचे लगीत असो जीव वांटून घेवचो. तसो जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. त्या देखून ह्या बऱ्या देवाक, वर्त्या देवाक, श्रेष्ठ देवाक आमी नमन करया, आमी आराधन करया मोगाच्यान. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು, ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು. ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು, ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಬಂದ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ನಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ನಾ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ದುಷ್ಟಟದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ದುಷ್ಟಟದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರೆಯುವುದೆಲ್ಲಿ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದೆ, ಹರಕೆಗಳ ನೀಡಿ ಬಂದೆ. ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಂದೆ, ಫಲಗಳ ನೀಡಿ ಬಂದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ನಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ನಾ. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ನೀ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಯಿತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇರಲು. ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಉಸಿರುಸಿರಲು ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ,
ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशामी मोगाल भवन आणि बहिणीनो जुवांव सवांजेल आदे 15 वाक्यात थेरा म्हणता आपल्या इश्टा पासोत आपलो जीव दिवचे प्रास ओरतो मोग दुसरो ना. आणि वाक्य 15 म्हणता या फुडा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आणि वाक्य 16 म्हणता तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. मोगाल भवन आणि बहिणीनो सोमयान आमकां अरी एकल्याक विसरून काडल्यान मात्र न्ही ताजें इश्ट जावन उबान घेतल्यांत. आणि इश्ट जावन उबान घेतलेल्या पासत ताचें जिवीत ताणें समर्पण केलां. ताचें जिवीत आमचे संगी वांटून घेतलां. ताचें मांस आनी रगत आमकां ताणें खावंक दिलां. आत्मीक तरान आमकां पोसलां मोगाचें न्हू. त्या देखून आमकां इश्टांक इश्टिणे म्हणून आपयलेल्यांक ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत भागीदार केलां, वांटेली केलां आनी ताचें जिवीत आमकां दिलां. त्या जेवणांत आमकां ताणें वांटेली केलां आनी आमकां त्या ओडपणाक उंचल्या जाग्याक ताणें आमकां उबान घेतला. मोगाल भवन आनी भयणीनो लुका सोवांजेल अध्याय 22 वाक्य 19 म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, हे म्हज्या उगडासा करा. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची, आमचे खातीर वारयलेले. आनी वाक्य 20 म्हणटा ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो करार, ते रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. त्या देखून ताणें ती कूड वारयल्या, ताचें रगत वारयलां जाल्यार ताचे खातीर न्ही बगर आमचे खातीर, इश्ट इश्टिणी म्हणून आपयलेल्या खातीर, आमकां सासणीक जिवी दिवच्या खातीर. आज ताचें आजरपण आमी ह्या येवकरिस्तान भोगता. आनी येवकरिस्तांत तो खरोच आजार जाता अरी एक फावटी मिसाच्या बलिदाना वेळा मोगाचें न्हू. आनी ताकाच मोड न्हू ताणें आमकां दिवचें, आत्मीक तरान पोसचें मोगाचें न्हू. आनी अरी एक मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूचें मांस आनी रगत आमी घेवचें आनी सेवचें मोगाचें न्हू. आतां जुवांव सोवांजेल अध्याय 6 सगळो जिविताचो उंडो ह्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. आतां जेजू ताच्या मांस आनी रक्ता विशयांत उलयतना साबार जण ताचे आपोस्तल वा ताचे पाटलाव गेल्ले, ताका सोन गेले. साबार जण आपोस्तल मात्र निमाणे उरले, ताचे पाटलाव गेल्ले. साबार जण सीस सोन गेले. कित्या खातीर सोन गेल्लो? एका व्यक्ती, एक मनीस आपणाच्या मांस आनी रक्ता विशयान आपूण म्हजें मांस खावंक दिता, रगत पिवंक दिता. एका मनशाचें मांस खावचें, एका मनशाचें रगत पिवचें हें तांकां सोसूंक जावना. आयकून तें बरें लागना. वो काले उलयता हाजी तकली पिरवाल्या गी, वो सोमा आसा गी म्हण तांणी चिंतलें. आनी ताका ताका सोन्न गेलें. आनी तो वळचे सोन ताचे सिसांक आपोस्तलांक विचारलें, तुमी म्हाका सोन्न वसूंक आशेतात गी? आनी तो वळ पेद्रो म्हणालो, सुमया कोणा लागीं वसूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. सुमया तुंतू जिवी दिवचें उदाक, तुंत आत्मीक थान बूक थांबोवचो, तो जीव उंडो कोणा लागीं वेचें? कोणा लागीं वचें? दुसऱ्या लागीं खंयसर वेचें? तुजे लागीं. आतां आमी गायिल्लें गीत एंता व्हडलें देवरो, त्या ती चारणाची उतरां आमी आयकलें जाल्यार न्हंयक बुडल्याव आनी खंय बरो गेल्याव शांती समाधान सोदून, संतोष सोदून, दादोसपण सोदून खंय मेळोना. हें मेळ्ळें सगळें ह्या जिव्या उंड्यातय, जिविताच्या उंड्यातय, ह्या जिवंत देवातय हें सगळें मेळचें. आनी त्या देखून पेद्रोन म्हणलें, सुमया कोणा लागीं वसूं? तुजे लागीं आसा तें जिवी दिवची सकत, तुजे लागीं आसा ती करपा, सगळें तुजे लागीं आसा सुमया.
आनी जेजू लागीं तो आयिल्लो मोगाल भवन आनी भयणीनो ते देखून जेजूचो मोग म्हजे थंय तुजे थंय इतलो आनी तितलो न्ही मोगाचे न्हू. जेजून आमचो इतलो मोग केला, आमकां ताणें इश्ट इश्टिणे म्हण आपयला आनी आमचे खातीर ताचें जिवीत ताणें वारयलां, ताचें मांस आनी रगत आमकां दिलां मोगाचे न्हू. हो येदोडलो मिस्तेर आमी संभ्रमता मोगाचे न्हू. हें फेस्त आमी दबाजीक तरान आचारान करता आनी जेजूचे कूड आनी रगत हे नीज हे वर्तें हो मिस्तेर आमी परगट करता. ह्या मिस्तेराक आमी मान करता मोगाल भवन आनी भयणीनो. हाचें की वर्त दुसरें ना. आमकां कातोलिकांक जेजूचे कूड आनी रगत येवकरिस्त आमचें श्रेश्ठ बलिदान मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या लागून परत एक घडी भर आमचे दोळे धांबया, आमचे दोनी हात एक घडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, हो येवकरिस्तांतलो जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करता मोगाचे न्हू. म्हाका आनी तुका आमच्या नांवान वळखता आनी म्हाका आनी तुका हर एक पोटी ताणें दिवचें श्रेश्ठ आनी वर्तें देणें, ताचें मांस आनी रगत, ताची कूड आनी रगत मोगाचें न्हू. एक घडी ताचो मोग आमचे भितर अनुभव करया मोगाचें न्हू. एक घडी आमचे भितर तें येवकरिस्तांत वालता करपा मोगाचें न्हू. सकत वालता. ती एक स्त्री कॅन्सरान वळवळून आसली, ती म्हाका म्हणटली तो याजाक उंडो वयर उखलतना, ती काल्स वयर व्हरतना हांवें म्हाका तूं भारचें आसलें फादर, म्हाका तूं भारचें आसलें, हांव कॅन्सरान वळवळून आसलीं आनी त्या जेजून म्हाका आपडलां, त्या जेजून ताच्या कुडी रक्तान म्हाका आपडलां. म्हजे थंय येवन आत्मीक घटाय ताणें म्हाका दिल्या, म्हजी पिडा ताणें गूण केल्या. ते देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, येवकरिस्तीक बलिदाना वेळार अजापां अद्भुतां घडटात आनी त्या जेजूचो मोग त्या येवकरिस्तांत हांव वालता मोगाचें न्हू. येवकरिस्तांत हांव वालता. त्या देखून तो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान येवकरिस्तीक आराधना वेळार तो खरोच आजर जाता, ताचे सांगात आमकां दिवंक. त्या देखून केदें व्हडलें आमचें भाग ह्या येवकरिस्तीक आराधनान भागीदार जावचें, त्या देवाक भोगचें, रूप पळोवचें आनी त्या देवाक आराधन करचें, ताचो सांगात भोगचो. हाचें की व्हरतें भाग दुसरें आसा की मोगाचें न्हू. त्या देखून तूं जेजून मार्ता आनी मुरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मुरयेक म्हणलें, मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला, मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला. आज हांगासर आसलीं आनी ह्या आराधनान वांटेली जावची. मोगाचें हांव खंडीत सांगता, तुमी बरो वांटो विंचून काडल्लीं, तुमी बरो वांटो विंचून काडल्लीं. सुमयाक सांगाता रावची, ह्या जिविताच्या उंड्या सांगाता रावून ह्या जिविताच्या उंड्याचो सांगात भोगची तुमी हो बरो वांटो विंचून काडलेलीं. आनी ताका प्रतिबळ मेळनासतना सुखाना मोगाचें न्हू. आशिर्वादाचो शिवर तुमचेर वतानासतना रावना, कित्याक तुमी बरो वांटो विंचून काडला. हे येवकरिस्तीक जेजू सांगाता रावोंक. तर एक घडी ताचो मोग आमी साकया आनी भोगया. तर त्या जेजूचो मोग अनुभव करून, जेजूचो मोग पवित्र मोग हें गीत एक कोरास आनी एक चाराना आमी गायत आसतना, तसो मोग म्हजे आनी तुजे थंय कितलो मोगाचें न्हू. आनी त्या जेजून म्हजे आनी तुजे खातीर रावोंक विसरलें एकच येवकरिस्तीक बलिदान, येवकरिस्तीक वा साक्रामेंतांत मोगाचें न्हू. आनी त्या मारीपा तसो मोग आजुनी म्हजे थंय तुजे थंय वाळोन आसा. तर त्या जेजूचो मोग अनुभव करून त्या मोगाक प्रतिमोग दाखोवन हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. 550 आणि 5. Jesús somos povit mo
지니타치 사오나사포 지수소모 보윗모 지니타치 사오나사모 베틀레헴모 나사렛모 कुर्सारमो सगळ्यांनी मोग सदांस बाळसो मो बेतयान मो नजरेतान मो कुर्सारमो सगळ्यांनी मोग सदांस बाळसो मो सदांस बाळसो मो Semoga pras bolvontu muktaso Semoga pras bolvontu muktaso Sarvamoga pras moval muktaso Semoga pras moval muktaso Sărpăt vetar, sărca guldat, sărpăt vetar, sărca guldat. Eucaristan melso, sumia somo. Eucaristan melso, sumia somo. Jesus somo, povit mo, cinita ci sauna samo. Jesus somo. Jesus somo, povit mo, cinita ci sauna samo, cinita ci sauna samo, cinita ci sauna samo. उबे रावया. पेद्रून म्हणलें सोम्या कोणा लागीं वचो तुजे लागीं आसात सासणेक जीव दिवची उतरां. वैमोगाच्या बाबा आनी भयणी येवक्रिस्तांतल्या त्या जिविताच्या उंड्यातावन वालतात तिंस जिवी दिवची उतरां. तर ह्या जिवी दिवच्या उतरांक आयकोंक आमचें मन काळीज आमी तयार करया. हें उतार प्रगट करचें आमच्या भावा खातीर आमी मागया आनी हें उतार आमी घेवया, आमच्या काल जमान्यांनी आमी रोंबोवया. ह्या देवाच्या उतराचो संदेश आमी सोडया. मोगाचें नांव आमकांच आमी तयार करया. रूस म्हाका दी तुज्या मोगाची, आत्म्याची, जिसूची आनी कृपेची. पान 92. रूस म्हाका दी तुझ्या मोगाची, रूस म्हाका दी तुझ्या आत्म्याची, रूस म्हाका दी मोजा जेसूची, रूस म्हाका दी तुझ्या कृपेची, रूस म्हाका दी तुझ्या उतराची, तुझ्या उतराची, तुझ्या सताची, रूस म्हाका दी तुझ्या सताची, उसवाडाची, रूस म्हाका दी उसवाडाची, रूस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची, पवित्र आत्म्याची, तुझ्या मोगाची, तुझ्या मोगाची, मुझ्या जेसूची, मोजा जेसूची, पवित्र आत्म्याची, पवित्र आत्म्याची. मते वर्मणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 19 अध्याय 3 6 वाक्य. थवळ थोडे फारिजेव जेजू सरशीन येवन
ताका पारकोनच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत घी. जेजून तांकां जाप दिली. आरांबरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रसिल्लीं अशें म्हळें तुमी वाचला न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें ती दोगां न्हय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतार हें. आनी थोड्याच दिसांनी आमी पवित्र सभा कुटुंबाचो दीस आचरण करता. ह्या वक्ताक आयच्या दिसा आमी पयलो भाग जावन खासारी जिविताचो प्रामुख्यता आनी ताचो उद्देशा विशीं एक मोठो नियाळ करन आसा. आयच्या ह्या वाचपांत स्वामी जेसू म्हणटा दादलो आनी स्त्री ती दोगांय एक जीव जातालीं. कशें ती एक जीव जातालीं आनी हाचो उद्देश कितें म्हळ्यार आज हांव तो नियाळ करता मोगाच्यान. सामान्य जावन खासारी जिवीत जावचें पयल्यांच्या काळार ल्हानशा प्रायाच्या भुरग्यांक काजार करून दितालीं. आनी आतां जाल्यार 8वी 10वी म्हळ्यार 10-15 वर्सांचेरच मनीस अत्रेकता म्हाका एक बरो जिविताचो सांगाती सांगतपण मेळा अशें म्हणून. आनी सबारांचें चिंताप कशें म्हळ्यार बरो एक सोबाय असो ह्या सोबीत चेडूं एक ग्रिस्त कुटुंबांतलो ह्या ग्रिस्त कुटुंबांतलें चेडूं ह्या बरें काम आसो ह्या बरें तिका कितें भायल्यान बरेंपण आसा तें पुरा आमी पळोवन हांव आनी तूं मोगाचें न्हू सगळ्यां एका खासारी जिविताक सबार जाणां पांय दवरूंक पळयतात. पूण आमी नेणाव जेजूच्या त्या उतरांचो अर्थ ती दोगांय एक जीव जातलीं म्हणल्या अर्थाचो हांव आनी तूं नेणा जाल्ल्यान सबार जाणां भायल्या संवसारीक देखीक पळोवन संवसारीक दृश्टेंत लग्ना बेसान एकवटतात आनी उपरांतय ती एकामेका दुरसोन पयस वतात. काळजांत मोतयेंत मस्तो पयस आसतात. आनी ह्या वरवीं कुटुंबा जिवितांत आमी पळयता आत्मीक अर्थ आमी नेणा आसा जाल्ल्यान लौकीक चिंतपांनी आमी भरिल्ल्या जाल्ल्यान आमी विंगड जियेता. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमच्या उगडापण पुस्तकांत आमी तो पयलो पुस्तक तो आनी थंयसर दुसऱ्या अध्यायान थंयसर आमी पळयलें जाल्यार 21-24 वाक्य अशें म्हणटा. प्रत्येक तरान 24 वाक्य हांव वाचतां. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आशिल्लीं पूण तांकां लज दिसनातली. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्पोर ध्येय म्हणटा ती दोगांय एक जातलीं आनी तांची ती एकच कूड जावन जियेतलीं. ती वस्तूर घालूना जाल्यार तांकां लज भोगनातली. कित्याक ती सर्वेस्पोरांतय एकवटून आशिल्लीं आनी जे केदळा ती सर्वेस्पोरांतय एकवटून आशिल्लीं तांकां एकामेकाक लज म्हणली भोगोना. ती दादलो आनी बायल म्हणजे आदांव आनी येव एकवटून आशिल्लीं त्या खातीर तांकां लज म्हणली भोगोंक ना. पूण ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना एक म्हत्वाची संगत एकवट गो बायलां ह्या व्हंकल न्हवरो एकवट म्हणटा आसतना हो एक कसलो मिस्तेर गे म्हणलें सवाल. हो एक कसलो मिस्तेर कसो तो दादलो आनी स्त्री
एक कोट जावन एक जावंक कशें साध्य म्हणलें एक पयल्यान पयलें मिस्तर मोगाचो न्हू आमी नियाळटा. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो एक म्हणलें ओ एक मिस्तर. बाप पुत्र पवित्र आत्मो कशें तें एक जावचें ह्या विशयींत कितलें चिंता पटयल्यारय आमकां तें एक म्हणलें आमकां अर्थ करूंक कश्ट जाता की तशेंच लग्ना बेसान एक कोटलो दादलो आनी स्त्री एक म्हणलें एक मिस्तेर जावन आसा. आतां ह्या मिस्तेऱ्या फाटल्यान एक गूट आसा. ह्या मिस्तेऱ्या फाटल्यान एक गूट आसा आनी तो गूट जावन आसा जे दाळा ती एक जावन आसात थवळ तांकां विशिश्ट तराचें एक बळ आसा. विशिश्ट तराचें दैवीक सत्तेचें एक बळ आसा. हें भाग मनशा जिवितांत मात्र आज पडव्यां की हें भाग ना. आमी जाणाव जेजू कडेन सवाल विचारल्या वेळार एक स्त्री आशिल्ली मलगड्या कडेन काजार जाली. उपरांत भावा कडेन काजार जावन भुरगें जानातल्यार दुसऱ्या कडेन काजार जाली. तिसऱ्या कडेन काजार जाली. सातव्या कडेन काजार जाली. भुरगीं नासतना मेल्यार ती सरघरासांत कोणाची बायल जावन आसतली म्हणटा आसतना स्वामी जेजू सांगता सरघरासांत लग्ना बेसना थंयसर काजारी जिवीत ना. काजारी जिवीत आसचें ह्या संवसारांत मनशाचें भाग मात्र शिवाय उरले कडेन खंयसरी असले एक भाग ना. ह्या एक कोटांत मात्र हे भाग मनशा कुळाक दिला आनी ह्या एक कोटांत बळ आसा मोगाचें न्हू. उत्पत्ती ग्रंथांत 11वें अध्याय 6वें वाक्य आमी पळयलें जाल्यार थंयसर 11वें अध्याय बाबिलोनाच्या बुरुजा विशयीं उलयता. आनी थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा सर लोक एक जाता आनी आपूण एक व्हडलें बुरूज बांदिचें म्हणून सगळे लोक एक जावन आसा. आनी थवळ थंयसर 6वें वाक्य म्हणटा थाणे मुळे आपले आतां ते एक लोक जाल्यात. ते सगळे एक कोटे जाल्यात आनी तांकां आसा एकच बस. तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक आरंभ मात्र आनी मुखार ताणें करूंक चिंतिल्लें कितेंच तांकां असाध्य जावचें ना. खेदाळा एक कोट आसा. थंयसर एक विशिश्ट तरेचें बळ आसा. थंयसर एक विशिश्ट तरेची सकत आसा आनी त्या सक्ते वरवीं हर एक करूंक त्या तांकां साध्य आसा. एक कोटाचें थंयसर आसल्या वेळार तो एक कोट आसल्या बारीक कश्ट आसा म्हणलें उतार हांगासर आमकां मेळटा. तुमी चिंतूंक पुरो सगळे लोक एक कोटल्या वेळार मात्र असली एक सकत उपजाता कोण ना. आय दोगां जाणां घोव बायलां एक जाल्यार खंयसर सकत आसा गे म्हणलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा 6 मत्तेवाच्या 18व्या अध्यायांत 19वें वाक्य म्हणटा त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरली दोग जण एका मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. एक कोट खंयसर आसा ती दोगां जावंक पुरो 10,000 लोक जावंक पुरो. एक कोट खंयसर आसा थंयसर दैवीक सकत आसा. आत्म्याची सकत आसा. जर तर एक कोट ना सैतानाक एक गुत्त आसा. त्या देखून तो कितें करता व्हंकल न्हवऱ्यांक विंगड कारणा खातीर विंगड करता. जावंक पुरो आनेकल्याचे स्वभाव पळोवन, जावंक पुरो आनेकल्याचे पयशे पळोवन, जावंक पुरो आपल्या घोवाच्या या आपल्याचे बायलेचे ओनपण दाखोवन तो घोवा बायलांक विंगड करता. मोतीन विंगड असतात, खाळसांत विंगड असतात, बायल्या देखीन एक असतात. सैतानी जाणा जर तर हीं दोगांय एक जावन आसती जाल्यार आमच्या मागण्या मुखार म्हाका स्थानमान ना, म्हाका थंयसर रावंक साध्य ना. त्या देखून तोय योजना घालून पयस करता. पूण एक हांवें तुवें उडास दवरिसय ह्या एक कोटान व्हंकल न्हवरो दोगां एक कोट जाता आसतना थंयसर आमी म्हणटा थंयसर जॉमेट्री सुरू जाता म्हणटा. ह्या आमी सांगता रेखा गणिता म्हणटा. एरेथमॅटीक तुमी जाणात. एरेथमॅटीक म्हळ्यार अंका गणिता म्हणून आमी सांगता. उदाहरणाक 5 नंबर आसा ताका 100 करशिल्यार 11 जाता. परत 100 करशिल्यार 17 जाता. परत 100 करशिल्यार 23 जाता. परत 100 करशिल्यार 29 जाता. पूण जॉमेट्रींत रेखा गणितांत तशें न्ही. जॉमेट्रींत 2 गुणिसु 3 6 जाता. मल्टिप्लायर ते 6 गुणिसु 3 18 येता. 18 गुणिसु 3 54 येता. 54 गुणिसु 3 162 येता.
मल्टिप्लिकेशन. इट इज अ मल्टिप्लिकेशन पॉवर. हांगासर खंयसर एकवट आसा थंयसर मल्टिप्लिकेशन पॉवर आसा. मात्र न्ही आमचे तें आसची सांगातपणान आशिल्ल्या वेळार आमचे तें आसचें अस्कत काही नांपयस जाता. पूण ह्या संगतीक आमी एक मोल दिवंक आसा. इतली एनर्जी उत्पन्न जायची जाल्यार आमचें जिवीत प्रकाश भरीत जायचें जाल्यार हे एकवटीत जीवन हर एक व्यक्तीक प्रकाश भरीत करता. प्रकाश भरीत जायचें जाल्यार एक मोल दिवंक आसा आनी तें मोल जावन आसा हर एकल्या दादल्यान हर एकल्या बायलेन आपलेपण सेल्फिशनेस हांव म्हजें म्हणलें चिंताप सांडूंक आसा. केदाळा म्हजें म्हणलें सगळें सांडून हांव आनी बायल एक म्हणल्यार चिंतपार तें जोडें जिवंक शकता की थंयसर अगाध सकत उत्पन्न जाता. अगाध दैवीक सकत उत्पन्न जाता. उदाहरणाक हांगासर आमकां बिल्डींग आसा. सगळे मुस्तो फातर आसात. सिमेंट आसा. ताजे वयर सोनो वडला आनी आमकां तें पळोवंक दिसना फातर खंयसर नात. जर तर ते फातर विंगड विंगड आशिल्ले जाल्यार हांगासर एक बिल्डींग आसतना. जर तर बिल्डींग ना जाल्यार पावस येतना आमचेर पडटो आमकां रक्षण आसतना. त्याच प्रमाणे खंयसर व्हंकल न्हवरो सांगाता जी येतात एकवटान जी येतात थंयसर रक्षण मेळटा. थंयसर आशिर्वाद मेळटा. थंयसर बेसांवां मेळटात. देखून स्वामी जेजू क्रिस्त सामतेवाच्या 26:42 वाक्यात एक अर्थभरीत थंयसर सांगत आमी पळयता. मोगाचें नांव मुस्तुपटी आमी वाचल्या जावं हांव सांगता तुमी सांगता सगळ्यां सांगतात बाप पुत्र पळयतात पळय एक जावन आसा. आतां बाप पुत्र पळयतात पळय एक जाल्यार ह्या जेजूक ह्या संकश्ट येत आसतना तो कितें करता पळया. संकश्ट येत आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा सामतेवाच्या 26:43 वाक्य म्हणटा आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले एक संकश्ट पयस सरून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही पगार तुका जाय तशें जावं. मस्त अर्थभरीत उतरां मोगाचें नांव. तीन राधी देव एक. जेजूय देव. जेजूकी सकत आसा पूण तो सकत उपयोग करना. कित्याक जेजू जाणा एकवटान बोळ आसा. बापा थंय एकवटल्या वरवीं मात्र बोळ आसचें. जर तर हांव बापाच्या खुशे विणें हांव म्हजी खुशी करूंक वचन जाल्यार सगळें बोळ आशिल्लें विकनेस अस्कतकायेन बदलता. त्या देखून जेजूच देव जाल्यार पवित्रत्व ताच्या सांगात आसलो जाल्यार तो सांगना सो बापा तुजें तुजें कर तुजे कुशी कालें जावं दी हांव म्हजे कुशी करता हांवें तुजे पर्यंत इक्वल हांवें देवतो सांगना. आज आमच्या कुटुंबा जिवितांत पळयता दादलो समान स्त्री समान म्हणटात. स्त्री आनी दादलो म्हणटा हांवें समान तुजेर हांवें डिपेंड जायचें म्हणना म्हाका खुशी आशिल्लें हांव करता म्हणून. आमी एकामेका सांगना तुज्या खुशी जाल्यार मात्र हांव करता म्हूण खंयसरी आमकां पळोवंक मेळना मोगाचें न्हू. कित्याक आमकां हाच्या गुणायचो अर्थ एकवटाचो अर्थ दैवीक सक्तीचो अर्थ हांव हातूंत नेणा. आनी त्या खातीर हांगासर स्वामी जेजू सांगता म्हजी खुशी न्ही म्हाका जाय नाय म्हाका हाचे तो निवार तूं. तरी पूण तुजे तर हांव पयस वचूंक तयार ना. तुजे थंय एकवटूनच रावता. जर तर तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका तूं तशेंच कर. दुसरे बोटी तिसरे बोटी तशेंच मोगाचें हांव मागता. हांगासर आमी पळयता मोगाचें हांव जेजू सबार कडेन ताज्या आनी एकल्या ते म्हणजे बापा ते हांवें उदाहरण दिलें आनी पवित्रत्म्यातय तो एकवटान आसा. त्या देखून पवित्रत्म्याक विशय उलयल्ल्या वेळार तूं कशें देवसर दवडायता म्हणून पवित्रत्म्याक अपमान केल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा म्हाका जाल्यार तुमी उलया बोगसाता तुमचे पातकां पूण पवित्रत्म्याक उलयल्यार पातकां तुमचे बोगसिनात. कित्याक तो जेजू जाणा हांव बाप पुत्र आनी पळयतात थ्री एक देव आमी एक.
त्या आत्म्याक निंदा करतात, पळयत आत्म्याक निंदा करतात आणि देवसार जावन असो आनी आनी पाड शक्तीन जावन असो देवसाराच्या बळान म्हणटात त्या आत्म्याक ताजे सांगात आसच्या आत्म्याक निंदा जावन आसा. त्या देखून तक्षण म्हणटा थाका तुमी निंदा करशी जाल्यार तुमकां बोगसाण येना. हांव कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार जर तर म्हज्या बायलेक म्हज्या दादल्याक जर तर दुखयता जाल्यार आमी निजायकी एकवटात रावन हांव तूं भायर येता. खेदाळा हांव म्हज्या बायलेक दुखयता, खेदाळा हांव म्हज्या घोवाक दुखयता, थवळ आमी एकवटात रावन भायर येता. आनी खेदाळा एकवटात रावन भायर येता आमी आत्मीक रितीर अस्क जाता. आनी खेदाळा हांव तूं अस्क जाता थवळ आमी जिवितांत कश्ट संकश्टाक बली जाता. आज समाजेंत आमी म्हणटा खासारी जिवीत सगळ्यांनी जिवन आसा जाल्यार हांव तुवें एक दृश्टिकोन हाचेर घाली जाल्यार कितलीं जाणां आमचे पैकी त्या खासारी जिवीत एकवटाचें जिवीत जावन जिवन आसात म्हणलें सवाल. कित्याक आमच्या जिवितांत समस्या आसात म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरचें. हे मिस्तेर म्हूण हांवें सांगचें न्ही, पवित्र पुस्तकी तेंचो मिस्तेरा विशीं उल्लेख करता. आमी पळयता सा पौलून एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 31 आनी 32 वाक्यांत अशें अर्थभरीत करून थंयसर लिखलां मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पोतयणेक एक करतलो, तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक गुटाचें सत कोणें सांगचें? पवित्र पुस्तक म्हणटा हें एक गुटाचें सत, एक मिस्तेर गुटाचें सत. ह्या सतांत बळ आसा. आनी मुंदरो म्हणटा क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पोतयेचो मोग करूं, पोती आपल्या पोतये थंय मानान सोलो. हांगासर आमी पळयता सा पौलो हांगासर सांगता पळयतात म्हज्या प्रेरणान घोव बायलां एक म्हणलें एक गुटाचें सत, ए सिक्रेट ट्रूथ, ए मिस्टरी, अँड दॅट ट्रूथ हॅज गॉट ए पॉवर. आनी त्या देखून तो म्हणटा जसे इगर्ज मता आनी जेजू क्रिस्त एक जावन आसात कशे जेजून आपलो जीव इगर्ज मते खातीर दिलो आनी इगर्ज मतां ताजे सांगातपणान आसा. जे आज हांव तूं सांगता आमच्या समुदायांत इतले समस्या आसात. कारण इतलेंच म्हजे समुदाय आज आमी जेजू थंय कितले एकवटून आसा. केदाळा हांव जेजू थंय म्हजें पवित्र सभा या म्हजें समुदाय जेजू थंय एकवटून ना. समस्यांचें सहज. केदाळा दादलो आनी बायल एकवटान नात. कुटुंबान समस्या येवचें मागणें आमचें देव कितलें आयकता हांव तूं नेणो मोगाचें न्हू. त्या देखून स्पश्ट तरान हांवें तुवें जाणा जाय देव कशें बाप आनी पूत एक जावन आसा. जेजू म्हणटा तेच प्रमाणे व्हंकल आनी न्हवरो ती एक जावन आसलें पवित्र पुस्तकांत सतांत अर्थ आसा. आनी जेजू म्हणटा सांजुवांच्या 10व्या अध्यायांत 32 वाक्यांत हांव आनी बाप एकच म्हणटा. हांव आनी बाप एकच म्हणटा. सांजुवांच्या 17व्या अध्यायांत 21 वाक्यांत परत म्हणटा बापा ते सोमेस्त एक जावं, तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसलें बरें म्हणटा. कितें हातूं अर्थ आसा मोगाचें न्हू. एक जावन आसच्यांत अर्थ आसा. केदाळा एक जावन आसतात आमचें मागणें सर्वेस्पर देवाक पावता. आमी आत्मीक थरान बळवंत जाता. आनी त्या खातीर आमी पळयता सा पेद्रून बरयल्ल्या त्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 3 ते 7वें वाक्य अशें म्हणटा. भारी अर्थ बरे रितीर ह्या विशयान सांगता मोगाचें. स्त्रियांक उद्देशून म्हणटा तुमची सोबाय जायनये बायली विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंग वस्त्राची, भगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोभ आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हळ्यार अविनाशी मोतयांची, जी देवा मुखार अधीक मोलादीक. हे परी पुरविल्ल्यो त्यो शेगुणे स्त्रियो आपणाक नेटयलेल्यो, देवाचेर त्यो बरवस्तल्यो आनी आपल्या घोवांक खाल जातल्यो. अशें सारा अब्रामाक काल जावन जियेली आनी ताका ती धनी म्हणून उलोव म्हणाली. मोगाचें न्हू. आज मस्तू कडेन शिकोवन चलता. आमी
अशें करीजे तशें करीजे पुरा मस्त कडेन स्त्रियांक शिकोवन चलोवन आसा. आमी काम करता, आमी अशें करता, आमी अशें करता म्हणून. पूण जिविताचें सत दुसऱ्यांच आसा मोगाचें न्हू. आत्म्याचें सत दुसऱ्यांच आसा. ह्या विशयान आमी ध्यान करूं जाय. अशें म्हळ्यार दादल्यांनी कितेंय करियेत म्हण न्ही. दादल्यांक पळयत पुस्तक सांगता, दादल्यांक सांगता तेच वरी तुमी गोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणलें मनान दवर न्हू. तुमच्या बायलांक सुदारसून जिया. तुमचे सोबे एकच जिविताच्या देण्याच्यो 6 दैजिण्यो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया. हाचे वरवीं तुमचे मागणें फळादीक जावंक खंयची अडखळ आसची ना. तुमच्या जिणेची 6 दैजिणी म्हळ्यार दोगांय एक जावन आसात. 6 दैजीण 6 वरेस्तार जावन आसात आनी खेदाळां ती एक कोटन आसात. ते मागणें सर्वेस्पर देवाक आयकोंक कितेंच अडखळ ना. तर मोगाचें न्हू, हांव तूं उडास दवरया. आयच्या दिसा त्या सोम्या जेजूची ती उतरां ती दोगांय एक जीव जातली. हांगासर आसा ती दोगांय एक जीव जातली. ह्या जिवा फाटल्यान अर्थ आसा. हो जीव त्या सांगात आसतात गी, सांगातपणान मागतात गी, सांगातपणान आमी जियेता गी, सांगातपणान महत्व दिता गी. कशें बाप पुत्र आनी पळयतात मो एक कोटे जावन सबार तर ज्या संवसारांत सरकार हजार जाय तितलें बरेंपण करना सागी. त्याच रितीर एक दादलो आनी स्त्री सांगातपणी जियेल्ल्या वरवीं अशें घडटा. पूण ही कित्याक आस हांगासर आमी ध्यान करता म्हळ्यार आयच्या दिसा समाजांत सबार पोटी ओत्तडाक लागून, ओत्तडाच्या सन्निवेशाक लागून आमी लग्न जालां जावंक पुरो. ह्या भायल्या स्वभावाक पळोवन आमी लग्न जालां जावंक पुरो. ह्या भायल्या विविध कारणां खातीर आमकां तें बरें सोलो दिसता, बरें सेलीन दिसता. आतां पूण आमचे समुदाय सगळ्यान आमी जागरण जावचें गरज आसा. मुख्य आमच्या पिळगेक म्हण आमी हें सत सगळ्यांक सांगूंक जाय. तुमी लग्न जाता आसतना भायल्या दृश्टेच्या विशयांत लग्न जायनाकात. लग्न जाता जाल्यार आत्मीक दृश्टेन तें पळया. आत्मीक दृश्टेन तुमी सांगाता जावंक आसा जाल्ल्यान आत्म्यान तुमकां थाळ पडटा गे पळया. कुडीन थाळ पडटा गे पळोवचें न्ही, सोबायक थाळ पडटा गे पळोवचें न्ही, तुज्या भायल्या देखीक थाळ पडटा गे पळोवचें न्ही. बगार पळोवंक जाय मुखा आनी लग्न जावच्या दादल्याक वा स्त्रियेक आत्म्यांत थाळ जाता गी. जर तर आत्म्यांत थाळ जाता जाल्यार मात्राव्यान तुवें लग्न जावंक जाय मोगाचें न्हू. हर एकल्यानी आमी एक दृढ निर्धार करूंक जाय. खंयसर आत्म्यान थाळ पडटा, आत्म्यान एक कोटे जिवंक जाता, थंयसर लग्न जायचें न्ही भायल्या दोळ्यांक दिसच्या रंगरंगीत विचारांचेर. त्या देखून सर्वेस्पर देवा लागीं आमी मागया आमच्या भुरग्यां बसत, आमच्या कुटुंबां बसत, आमच्या शेजाऱ्या बसत, आमच्या समुदाया बसत, आमच्या समाजाच्या मुखल्याच्या पिळगी थिंग कितें लग्ना बेसान एकवटांक आसात. सर्वेस्पर देव तांकां आत्मीक दोळे उगडून दी आनी आत्मीक दोळे उगडलो सर्वेस्पर देव तांकां एकवटेत जिवचें तसलें तांकां एक कुटुंबा जिवीत सांगातपणान तांकां लाभूं दी. तेच प्रमाणे येदोळसामी लग्न जाल्या मोगाचें न्हू. खंयसर आमचें तें उणेंपण आसा थंयसर आमी हर एकल्यांनी आमी सोमा करूंक पळया. खंयसर जर तर आनेकला हांव उपास जाता जावंक पुरो आनी कितें जाता जावंक पुरो आमी हर एकलीं आमच्या जिविता विशीं आमी जाणाव. पूण इतलें मात्र सांगूंक हांव अशें येता खंयसर आमकां सांगातपणान जियोंक आत्मीक सांगातपणान जियोंक साध्य आसा थंयसर नवी दैवीक सकत आत्मीक सकत बळादीक रितीर उपजोन आमचीं कुटुंबां आशिर्वादी जातात. आमीन. Let us surrender ourselves under the mighty hand of God. Let us give all ourselves and surrender unto the blessed sacrament. All our thoughts, all our wishes, all our intentions, and all our desires of our hearts. Lord Jesus, purify us. Give us the grace to be one with you in the Spirit. May your blessings come upon our lives mightily. Lord, we pray right now that your mighty hand and your warmth may touch our soul. Heal us from all our infirmities, fears, tensions, worries, and help us to concentrate on you more. Jesus, I pray specially for all the physical diseases, ailments,
and problems. Lord Jesus, through your divine blood, heal and restore. Through your wounds and the grace which is flowing through your wounds, may it touch all our lives, heal all our inner wounds, heal the wounds of the body, heal all the wounds which are incurable. We surrender the diseases and all our situations which look impossible to the eyes of man. Lord, through your precious blood, touch our lives. We surrender our family members to you. We surrender each near and dear person to us unto you. May your holy grace come upon each person, touch them mightily. Lord, we surrender the families, we surrender all the businesses, we surrender people who have been praying in the hospitals and people who have been suffering for many days and months and few of them for many years due to different kinds of diseases and problems in their life. May the precious blood of Jesus touch them. May the precious hand of Jesus touch them and redeem them. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದಲಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದಲಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೋಗದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚಿಂತೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಚಿಂತೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದಲಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕೋಪದಿಂದ ತಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೋಪದಿಂದ ತಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ದ್ವೇಷ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ದ್ವೇಷ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದಲಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದಲಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ. The Lord is blessing many individuals right now. I see an individual, somebody who has been suffering due to a disease and there is some issue in the blood. The Lord is healing the person. The Lord is also blessing a person who has stomach pain, and the power of the Lord is going to come upon that person and deliver that person. I see 3 individuals with problems in the workplace. The Lord is delivering them, and the Lord is giving them
the peace of mind. The Lord is giving one of them the grace of promotion to move out to a new company where the Lord will promote that person to a better position. The Lord is also blessing and strengthening the families. I see individuals desiring for the power of the Holy Spirit, the grace of the Holy Spirit, and the blessing of Mother Mary. The Lord is telling, as you go deeper in the Lord is going to touch you and bless you. I see individuals praying for the children for good education. I see a boy specifically being blessed due to a mother's prayer. The Lord is telling, do not worry, my child, your son will be blessed. I also see good proposals coming in the near future. The Lord is blessing few individuals. I see few individuals trying a lot for many jobs at different places. The Lord is telling them, it is not my will that you go there. Trust in me, rely on me, and I will take you to the right place. The Lord is also showing many individuals who have been praying over the years against the Lord's will and have not allowed the Lord's love in their life. The Lord is telling, open yourself unto me, and I will give you my true love, and you will be blessed by my presence. The Lord is showing that many individuals at times doubt during the Holy Mass and while receiving the communion. The Lord is asking, pray for repentance, and many of your physical diseases will be healed today, and the Lord, through their repentance, will heal their physical body. Some individuals will receive an emotional healing. The Lord is also showing an unforgiveness heart will be taken away, and a heart which is given by the Lord, a new heart will be given. The Lord is showing an individual who has been praying nearly and desiring for the power of the Holy Spirit and God's grace for more than 14 years. The Lord is telling, you have been praying, bless me like Elijah, bless me and make me a leader like Moses. Today I will bless you, the Lord says, and I will lift you up in the society. You have a good name, but the Lord will strengthen you according to His will. I see a woman who is constantly trying to talk with the Lord, intercede with the Lord. She is going to receive more grace and more clarity in the vision. The Lord is touching her mightily right now. The Lord is also showing somebody who is engaged in the business of electricals and sound. The Lord is telling, you have been praying to clear your name. The Lord is telling, do not worry, my son. I will give you a new and a blessed name through my power. In the coming days, you will prosper. The Lord is showing few business losses you have occurred, but the Lord today is giving you the word. Believe in Him, and the Lord will bless you in the coming days, and you will grow more than 10 times what you were, because you stand in the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी दिबिगल्या मगचनो सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही सोडूंक वेता. परत या मागण्यांत आमी वांटेली जाल्या आमच्या काल जमानाची ते सवा इरादे घेवन हांगासर सोमयाच्या पांयांतळ आमी आयिल्ल्या जावंक बरो. सोमी म्हणटा, कश्टांतल्यानो वाजन वयतल्यानो मुजेच येया, हांव तुमकां विशेव दितां. सोमी आमचें बोळ, सोमी आमची सकत संपूर्ण बेसांवां आशिर्वादां कृपा बरेपण वालची ह्या येवक्रिस्तांतल्या जेजू तावन ह्या जिविताच्या उंड्या तावन मोगाच्या भावां आनी भयणी तर पातेनी दवरया. ह्या जेजूचेर आमची सकड मागणी ते सवा आमच्या काळजाचे अत्रेक कितें आसात सगळे ताच्या पांयांतळ ह्या घडी आमी समर्पण करया.
प्रत्येक जावन आज आमी कुटुंबा विशयांत नियाळ केलें आसता. पयल्यान पयलें आमचें कुटुंब सगळें सोमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया, सोमयाक आमी समर्पण करया. कुटुंबाच्या अरियेका साद्या समती उडास काडया. गांवांत परगांवांत सल्ल्या अरियेकल्यासो आमचें कुटुंब सोमयाच्या पांयां तळा हाडया. आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेपण आसा सोमी भरती करून दिवन दी. आमचे हरियेकल्याचे कुटुंबां सोमी आशिर्वादीत करून दी आनी आमकां कुटुंबांत तो सांबाळून दी, एकवट ती दवरून दी म्हणून आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी आमी मागया. मोगाचें सगळें आमचें कुटुंबांतल्या सकट सान्यांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया. मोगाचें कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, विचारलां, तांचे खातीर तांच्या तेसवां खातीर आमी मागया. मोगाचें सगळे आमच्या दियेसी खातीर, आमच्या गोवळी बापां खातीर, याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, लायक भावार्थ्यां खातीर, अरियेकल्या खातीर आमी मागया. आमच्या मांगलोर दियेसींतले अरियेक कुटुंबां सोमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. मोगाचें कुटुंबां खातीर मागया. आमच्या देशा खातीर, आमच्या राज्या खातीर, आडलते चलोवच्या मुखेल्यां खातीर तांच्या मती उजवाड मेळच्या, तांकां बरी भलायकी मेळच्याक, शाणेपणान अधिकार चलोवच्या खातीर सोमी जाय आसली पवित्रत्वेची सकत कृपा तांकां दिवं दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर योजना रुपीत करूंक, कार्य रुपाक हाडूंक सोमी उजवाड दिवं दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी तेसमा, आमची दूख बेजाराई पिडा शिडा समस्या सगळें सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सोमी आमकां आपडून दी, गूण करून दी, ताच्या सक्तेन आमकां बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी त्या सोमयाचें बेसांव जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सस्तांक नामान करुया, पुर्विल्ल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आधार्या, सलबोन वेच्या अस्कत्विस्व्या बाबार्थाचे ससे बापा तशे पोता अल्लासाणी स्तुती जाव, पदवी महिमा ससना ससना एकाच तळ्यात हर्षिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावार्था. प्रार्थुया. ये देवाची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडोवणेचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. जो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो येवचो हप्तो 22 तारखेक हांव 20 आनी 6 तारखे पर्यंत सगळ्या संवसारार कुटुंबाचो हप्तो रोमांत जागतीक कुटुंबाचो सम्मेळ 22 तारखेर उक्तावण जाता, 26 तारखेर आखेर जाता
आणि त्या मारिपात कुटुंबाचे वरास अमोरिस लेतिशिया कुटुंबाचे वर्साची संपवणी जाता तेदून 22 तारखेदावन 26 पर्यंत कुटुंबाचो हप्तो आणि त्या देखून पुरवां ब्रेस्तारा सांजेर हांगासर आमी विशेष तरान कुटुंबा खातीर मागतले आनी ह्या आराधना वेळार आनी तशेंच नियाळ कुटुंबा विशांत त्या देखून तुमी सगळ्यांनी पुरवां ब्रेस्तारा येवंक तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आपण हाडून दुसऱ्या कुटुंबांक हांगासर ह्या आराधनान वांटेली जावंक तुमी उत्तेजन दिवं आनी अशें सगळ कुटुंबां आमी हांगासर आयल्या सुमया मुखार सरपडून सगळ कुटुंबां खातीर आमच्या कुटुंबां खातीर सगळ दियेसल्या कुटुंबां खातीर आमी विशेष तरान त्या दिसा आमी मागतले त्या देखून तुमी येया दुसऱ्यांक कुटुंबाच्यांक आनी प्रत्येक जावं कोणाच्या काजारी जिवितान कितें समस्या आसा सोडून आसा तसल्यांक हांगासर येवंक उत्तेजन दिया त्या मारिपात तांचे खातीर आमी विशेष तरान बरो मागतले त्या देखून उडास दोन पुरवां कुटुंबाच्या हप्त्यांत कुटुंबा खातीर मागोवंक आमी सांगाता मेळया.